सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा तुझी थांबसर आरंभ जाता सर्वोद्वेदार बापा मुझा मुझो जीव तुझी वडवी गाता सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा तुझे नाव सर्वारंभ जाता सर्वोद्वेदार बापा मुझा मुझो जीव तुझी वडवी गाता हुस्को तुझे सोडता तुस मुजी जतन घेता पहिले स्थान तुका दिता सेवेक हो जीवन पिता ताचे प्रतिफळ तू दितलो ताचे प्रतिफळ तू दितलो सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा तुझे नाव सर्वारंभ जाता सर्वोद्वेदार बापा मुझा मुझो जीव तुझी वडवी गाता निस्वार्थान केल्ली सेवा तू घेता विसरसोना आधार तुझो नासताना मोगाच्यानो सांत अंतोन युवा जणांक आदर्श ह्या संदेशा खाल सांत अंतोनीचे फेस्त आज आमी आचरण करता। ह्या फेस्ताच्या मिसाक आयिल्ल्या आमच्या गवळी बापांक याजकांक धर्मिकांक आनी तुमकां सर्वांक बरो येवकार मागता। पादुवाचो सांत अंतोन पोर्तुगालाच्या लिस्बनांत 1195 इस्वेंत जल्मालो। ऑगस्टिनियन धार्मीक मेळान सेरवाल्लो तो मिसां वावराच्या उमेदीन फ्रांसिस्कन मेळाक भरती जालो। 1222 एका फ्रांसिस्कन फ्रादीच्या वड्डीच्या मिसाक प्रवचन करून कोणच तयार नातल्या वेळार फ्राद अंतोनीन प्रवचन केलो। हो ताणें दिल्लो शर्मावो इतलो प्रभावीत जालो की फ्राद अंतोनीचे देवास्पण
ताका आसली पवित्र पुस्तकाची जाणवाय, पवित्र सभेच्या शिकवणेचो सारांश आनी ताची उलोवपाची सकत सर्वांक कळीत जाली. हे समजल्ल्या आसिसीच्या फ्रांसिसान ताच्या मेळान तरबेती घेवच्या फ्रादींक पवित्र पुस्तक, पवित्र सभेची शिकवणूक आनी देवशास्त्र शिकोवची जबाबदारी फ्राद अंतोनीक दिली. आपणाक दिल्ली विविध जबाबदारी वत्या मिनतेन पळल्लो फ्राद अंतोन 1230 पिडेस जालो आनी त्याच वर्सा जून 13 आपल्या 35 वर्सांच्या प्रायेर तो अंतरलो. ताचे अपेक्षे प्रमाणे भगवंत मोरी सोम्याची माता इगर्जेंत ताची कूड निकेपिली. ताच्या सद्या देवोत आनी दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिवच्या जिणयेंत फ्राद अंतोन लोकांचेर आनी पवित्र सभेचेर इतलो प्रभावीत जालो की त्याच दिसा जावन लोकांन ताचे मारिफात उपकार मागोवंक सुरू केले. आनी 30 मे 1232 ताणें देवाधीन जावन एका वर्सा भितरच ताका सांत म्हूण पाचारलो. विविध देणयांनी भरिल्लो सांत अंतोन देवाक आपणाक फावो केल्ली सर्व देणी देवाच्या महिमेक आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर गळसूंक मुखार सरलो. आजापा करचे, उलोवण्याचे आनी प्रवादपणाचे देणे देवान सांत अंतोनीक फावो केल्ले. सांत अंतोनीचे प्रसंग, ताचो वावर आनी सगळी ताची जिणी ताणें सेवेच्या स्पिरितान लेखली. देखून वर्ती आजापा करूंक ताका साध्य जालें. दुस्मान राजी जाले, बंदेंत आसल्यांक सुटका लाभली. लुटकार न्यायनितीन जियोंक लागले आनी सरकारी अधिकारी जबाबदारेन तांचे काम करूंक लागले. सांत अंतोनीन ताच्या संवसारी जिणये वेळारच जायती आजापा केली आनी देवाची महिमा परगट केली. अशें मोटवी तरी एक फळाबरी जिणी तो जियेलो. असल्या वर्त्या सांताचे फेस्त आज आमी दबाजान आचरण करतना युवा जाणांक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा सांत अंतोन युवा जाणांक आदर्श हो संदेश आमी घेवया. आमचे थंय देवाची दयाळाय आमी नियाळया आनी ताका अर्घ दिवया. सांत अंतोनीन आपले प्रवचन आजापा आनी दुबळ्या धाकट्या थंय दयाळाच्या करण्याद्वारे देवाची दयाळाय प्रस्तुत केली. तशें आमी देवाचे उतर आयकूंक, नियाळूंक आनी जियोंक तशेंच दयाळाच्या करण्याद्वारे हेरां थंय दयाळ जावंक आदार मागया. आमच्या पूर्ण शेताचे दानी, हितचिंतक, फिरजेंत, मुड्डोम, सर्व स्वयंसेवक आनी सर्व त्या समा पासत प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आम्ही आल्या मंदिरा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावां भयणीनो, प्रस्तावनाद्वारे भाग्यवंत आंतोनीची जिणी आमी येदोळस समजून घेतल्या. परब ही आचरण करच्याक व्हडा संख्यान आमी सर्व हांगासर जमा जाल्या. सांत आंतोनीची मजत मागोवंक, ताचे मरेपात आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां खातीर धन्या देवाक अर्गां दिवंक. तर ह्या पवित्र बलिदानांत आमी पावोते परी वांटो घेवचे खातीर हे घडीभर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळसान सुमयेच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आमकांच आमी तयार करुया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच अंकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन.
मातुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनी खऱ्या भावार्थसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोवंक आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले. आवयच्या कुसवान तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, हा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जाचेशी हांव तुका धाडटा ताचेशी तुवें वचूंक जाय. जे हांव तुका फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय. ताका भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतलो. देवाचे उतार हे. आपली तुझी खुशी करो, हांव येता सर्वेस्परा. आपली तुझी खुशी करो, हांव येता सर्वेस्परा. आशीव नाशीव सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजेर बागोवंक दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला. आमच्या देवाचे कीर्तन तें. आपली तुझी खुशी करो, हांव येता सर्वेस्परा. आपली तुझी खुशी करो, हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञानी भेटोवन यो तुका नाकासाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बल्यो तुवें मागोवंक नाय. तेन्ना आपलें हांव येता म्हणलें हांवें. आपली तुझी खुशी करो, हांव येता सर्वेस्परा.
म्हज्या ग्रंथोळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेले आसा. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोष, तुजे दमशास म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा. तुजी सडवणीची बरी खबर उडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजे तोंडाव दांपून दवरचो ना हेतू भरोसाळाय सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी पुस्तकांतले वचप भवर्तचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. ताच्या मदें कोणेंच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेकां वांटून घेतली. धर्म दोतो व्हड समर्थेन जेजू क्रिस्त जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक ताका वर्त्या मनान लेखतालो. तांच्या मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो. भूंय भाट आनी घरदार आसली. आपणाचें पुरो विकून मेळिल्लो दुडू हाडून धर्मदत्ताच्या पांयां सरशी दवरतली आनी धर्मदत्त हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे तकीत तो वांटतले. देवाचे उतरये. देवाचे वडपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तो एरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान चलोन वेतलो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकाकाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो भारीच आशे येतालो. पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवच्या खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडेच्या रुखार चडलो. कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा, वेग्गी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जाकेव सरारान देंवून आयलो
आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोंक लागलो. पूण जाकेव सकटां हुजीर उबो रावन म्हणलो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांडटां, आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या. देवाचें उतर हें. सांत अंतोनीच्या ह्या संभ्रमीक फेस्ताच्या मिसाच्या बलिदानाक केरेकट्टेंत आमी हांगासर जमल्या. ह्या फेस्ताक आमी कित्याक आयल्या? जर तर हें सवाल हांव तुमच्या लागीं विचारन जाल्यार तुमच्यो थरावळ जापी खंडीत मेळटल्यो. सादारण ह्या परी आसतल्यो. भलायकी इल्ली बरी ना. सांत अंतोनी कडेन गेल्यार देव म्हाका भलायकी पाटी दितलो. सारकें काम ना, खंयसर दिसपडतो ग्रास जोडूंक काम दितलो. बरी सैरीक ना, सैरीक मेळाशें करतलो. घरांत इल्लेशें चड उणें जातें आसा, मोतीक समाधान ना, पुरा सकट आसा पूण समाधान ना, तें तो आमकां दितलो. जागो आसा, गरजेक आतां इल्लो विकाचें पडला, हो जागो इल्ल्या बऱ्या मोलाक विकून वेच्या बरी कोणी बऱ्या मनशाक धाड सांत अंतोनी म्हणून आयल्या आमी. कोर्तीन गेल्ली केजा 12 वर्सांतान लोळते आसा. जीक मेळाशें कर, वेग्गी ती केस मुग्दोवच्या बरी पळय. आनी हेरां कडेन विचारलें जाल्यार लंबायक सांगतली, आंगोण घाल्या फारीक करूंक आयलां, एक अर्गा मिसाचें बलिदान दिवंक आयलां, एका इराद्या पासत मीस दिवंक आयलां. आनी थोडे केरेकट्ट्यांत जुनाच्या 13 तारीखेर मस्त जण येतात, बारी नव्यान चलता खंय थंय. तें केरेकट्टे इल्लें पळया, आज वचोन पळया म्हणून आयिल्लीं कांय थोडीं जाणां खंडीत आसतात. सांगाता आमी आज कित्याक आयल्या म्हणलें परत आमी विचारीशे. केवळ इतलें मात्र पुरोगी खंडीत आमी कितें आमच्या काळजांत काण घेवन आयलां तें गरजेचें. भावार्थाच्या दृश्टीनी गरजेचें तें. ताच्या सांगाता आज आमी एक बरो संदेश आमच्या जिणयेन घेवन जिणीभर जियोंक कितें गरज जाय तें आज आमी इल्लेशें नियाळया. आज वर्स युवजणांचें देखून प्रस्तावनांत आमी आयकल्लो आयचो विशय जावन आसा सांत अंतोन युवजणांक प्रेरण. आमी आज केवळ युवजणां विशयान मात चिंतचें नाका. सांत अंतोनीच्या जिणयेन कितें घडलें, युवजणाच्या वर्सा कितें आमकां आयिल्ली शिकोवण आमकां सर्वांक आमच्या जिणयेक लागू जावची कितें म्हणून आज समजून घेया. सांत अंतोनीचो नोवेनाचो हांगासर केरेकट्टे वापरचो बूक तुमी उक्तो करा. सांत अंतोनीची जिणी तुमी उक्तें करा. एक अंश उठून दिसचो ताची आजापां. दुसरें तो नावाडीक प्रसंगदार. जर तर ताच्या जिणयेची पानां तुमी परती गेले जाल्यार ताच्या प्रसंगा विशयांत जायतें आमकां आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा.
ताणें देवाचें उतार शर्मा हो प्रसंग दिलो मात्र न्ही, दिल्या उपरांत कितें जालें तें सवाल आज आमी विचारीचे. ताच्या जिणेच्या चरित्रेंत हें आमकां वळोवंक वाचूंक मेळटा. मजेन संवसारी खुशालायेन जिवोवचो आसलो मनीस ताणें देवाचें उतार प्रगट केल्ल्या उपरांत तो ती खुशालाय सोडून मजेचें हांकाराचें जिवन सोडून सादू जालो. तो देवाच्या पांयां तळी आयलो. द्वेश काणयोन येवन ताचो प्रसंग आयकूंक येवन बसुल्लो तो मनीस केदाळा हांवें द्वेश फारीकपण काणगेवचें म्हणून चिंतून बसुल्लो. थंय तावन बोगसण्या विशांत चिंतूंक लागलो आनी सांतोंतनी कडेन येवन सांगूंक लागलो, अशें हांवें चिंतलें पूण आतां देवाचें उतार आयकून जातच, तुजो प्रसंग आयकून जातच बोगसूंक हांवें चिंतलां म्हणून सांगूंक लागलो. लेखावरती संवसारी आशा मोतीन दवरून ताचो शर्माव आयकूंक आसलो मनीस वस्तूच म्हजे पयशेच सर्वस्व म्हूण चिंतून बसुल्लो तो मनीस देव म्हजी ग्रेस काय म्हणून समजूंक शकलो. आनीक मुखार गेलें जाल्यार आनी एक घडीत भोव अपुरबायेचें. अनितीच्या वाटेन 12 वर्सांतान लुटून दवरून काण घेतलो येता आनी सांतोंतनी कडेन म्हणटा, फाटल्या इतल्या वर्सांतान हांव ह्या रितीन अनितीन जिवन आसा, इतल्यान दास्तान हांवें केलां. आज देवाचें उतार तुजो प्रसंग म्हजेर इतलो प्रभाव पडलो की आज येवन तुज्या कडेन हांव विचारतां. हांवें त्या व्यक्तीक पाटी दिवंक आसा, पाटी दिवंक आसा. अनितीन लुटलें पाटी दिवंक आसा, हांव नितीचो जावंक आसा म्हणून सांतोंतनी कडेन येवन सांगूंक लागलो. सांत आंतोनीची ही चरित्रां आनी ताचो प्रसंग आनी ताचो परिणाम हे आमी व्हरोन पळयलें जाल्यार सांत आंतोनो देवाच्या उतरां मरिफात ताच्या प्रसंगां मरिफात मनशांक पाटी हाडटा आनी तांकां नवो मनीस करता. वचचो अंश युवजणांच्या वर्सा पापसाहेबान दिल्लो आमकां आयकूंक मेळटा. युवजणांची सिनोद सभा चलल्या उपरांत त्या शिकवण्यांत क्रिस्तूस विवीत, क्रिस्त जियेता म्हणलें शिकोवण आमकां आयल्या. भोव लंबायेची 299 पॅराग्राफां तांतू युवजणां विशयांत उलयल्यांत आनी हर एकल्या विशयांत थंयसर उलयल्यांत. हांव ती तुमकां लंबायेक सांगूंक वचना आनी गरजी ना आमकां, पूण युवजणांच्या वर्सा आमकां बसोन आसल्या हर एकल्यांक आमच्या जिणेंत कितें काण घेवंक आसा त्या विशयान थोड्यो संगती 4 सेंटेन्स मात्र थंय हांव विंचून काडटां. हे सगळी शिकोवण आरंभ जाता ह्या उतरां मरिफात आनी पयलें उतार थंयसर आसा, क्रायस्ट इज अलायव्ह. जेजू क्रिस्त जिवंत आसा पयलें आनी तक्षण मुखा वयलो ताच्या उपरांतलो तें वाक्य अशें आसा, ही वॉन्ट्स यू टू बी अलायव्ह. तो तुवें जिवंत उराजे म्हूण आशेता. आमी कितें जिवंत ना गी, जीव ना गी आमच्या कडेन. जीव आसल्यांक परत्यान तुवें जीव आसा जे म्हूण सांगचो अर्थ कितें? ताचो अर्थ जावन आसा क्रिस्ताचें जिवीत म्हज्या जिणेंत कितलें वळटा, क्रिस्त सांगता हांव कितलें जियेतां. सांगातांच विचारीचे क्रिस्तांत हांव कितलो पयस आसा, खंयच्या संगतींनी पयस आसा आनी कित्याक पयस आसा हें सवाल विचारीचे आमी आज. देखून तो मुंदरून म्हणटा, ही वॉन्ट्स यू टू बी अलायव्ह. ताच्या सांगातां तुवें जिय जाय, जिवंत उरा जाय. क्रिस्ताचें जिवीत आसल्यान जाल्यार मात्र तूं जिवंत उरताय म्हणून आमकां तीं उतरां सांगतात. आनी त्याच पत्रांत थंयसर आसच्या शिकोवण्यांत आसचें दुसरें भोव अपुरबायेचें उतार म्हाका भोव पसंद जाल्लें. ही इज इन यू. तो तुज्या भितर आसा क्रिस्त. ही इज वीथ यू, तुज्या सांगाता आसा. आनी मुंदरून म्हणटा, हावेवर फार यू मे वॉन्डर. तूं कितलें पयस पयस वच,
ही कॉल्स यू, तो तुका आपयता, तो तुका आपयता. मुंदरून म्हणटा आणखी भोव आपुरबायेन, ही वेट्स फॉर यू, तो तुका राखून रावता. ही वेट्स फॉर यू टू रिटर्न टू हिम, ताच्या सरची पाटी येवच्या खातीर तो तुका राखून रावता. अँड स्टार्ट ओवर अगेन, नव्यान तुजी जिणे आराम कर म्हणटा. असो अर्थ कितें, कितेंय जावं दी पर्यंत तुज्या जिणेंत घडलां, कितलोय पयस वच तूं, तो सोमी तुका राखून रावता. युवा जाणांक दिल्लो उलो आमकां हर एकल्यांक दिवचो उलो, आनी हर एकल्यांनी आमी देवाचें उतर आमच्या जिणेंत भितर घेवचें जाल्यार, जिवंत उरचें जाल्यार ही उतरां आमी नियाळचें. केदाळांतून तुजें नवें जिवन आराम करताय म्हणून परत तेंची सारता. खंयचेंय जावं बरो, थोड्या पुरो आमकां कावजेणें आसूं पुरो, इतलें पुरो म्हज्या जिणेंत घडलां, हें पुरो घडलां, आतां हांवें पाटी वचचें गे देवा सरशी. ना, आपुरबायेची शिकोवण थंयसर आमकां पाटी आपयता. स्टार्ट ओवर अगेन, परत्यान तुजी जिणी आरंभ कर. आनी देखून भोव आपुरबायेन मोगाचीं उतरां थंयसर सांगता. यू टू डियर यंग पीपल, तुम्ही मोगाच्या युवा जाणांनो, कॅन बी जॉयफुल विटनेस ऑफ हिज लव्ह, ताच्या मोगाचे साक्षी देखून तुम्ही जाया. तुम्ही ताच्या मोगांत भितर सरा, ताच्या मोगाचे तुम्ही साक्षी जाया. आनी निमाणें आपुरबायेन सांगतात, कितेंय तुमची परिस्थिती जावं दी, भियेनाकान, भियेनाकान, कीप जॉय अलायव्ह. तुमच्या जिणेंत संतोष तो जिवाळ दवरा. सांत अंतोनीचो प्रसंग आमकां हर एकल्यांक नवी जिणेक आपयता, ताचो परिणाम पडल्यार. आनी युवा जणाच्या वर्सा क्रिस्तूस विविध तें आमकां आपण दिता. नव्या जिणेक पाटी येतूं, नवो मनीस म्हणून आमकां आपयता. थोड्यो संगती आमी आज आमच्या जिणेक आरोवन धरया. आमी पयल्यान पयलें क्रिस्त जियेता गे म्हज्या जिणेंत. पयलें तो कितलो पयस आसा, कित्याक पयस आसा, आमकां कितें बरगाल गी, शर्मा कितें आयकोनात गी, देवाचें उतार नियाळूना गी, आका कितें उणें आसा गी, मिसाची बलिदानां कितें भेटोवनात गी, पूण शेतां कितें भेट दिवना गी, आमी नव्यान दिसपट्टें करना गी, हें पुरो दिसपट्टें घडोवन आसोनूच आणकी हांव विंगड रावलां, म्हज्या जिणेंत कितेंच प्रभाव पडना जाल्यार सांतोंतनीचो तें देणें प्रसंग दिल्लें आमच्या जिणेंत कितलें वळता गे म्हणून आज आमी विचारनाका गे आजच्या फेस्ताच्या दिसा. देवाचें उतार क्रिस्त म्हज्या जिणेंत कितलो प्रवेश जाला हें आमी आज विचारूंक जाय. देखून ही वेट्स फॉर यू, तो तुका राखून रावता. आज वांजेलांतलें वाचप आज हांवें झाकेवाचें काडलें, एका उद्देशान काडलें. आमची परिस्थिती ती झाकया बरी, खाली ताका पळयल्या पुरो, म्हजो भायलो अत्रेक मात्र पडून गेल्लोसो संतोष भोगल्या पुरो म्हणून देखून रुकार वेचे आनी रुकार तावन सोम्यांक पळोवन थंयच संतुश्ट जाल्या पुरो म्हणून आमी चिंतून थंयसरच बसचें. आनी जागेवानी चिंतलें तितलेंच, तो गेलो रुकार बसलो, सोमी पाशार जाताना हांवें पळयल्या पुरो म्हणून चिंतून तो बसलो. पूण सोमी तुजेर दिश्ट घालतना तुवें सकल देवाचेच, देवाच्या उतरां मारिफात ही दिश्ट तुजे दिसपट्टी पडोनूच आसा. तुज्या नव्यानां ती पडटा, तुज्या शर्मावां ती पडटा, देवाच्या उतरां ती पडटा. तो सोमी हर एक पोटी, हर एका देवाच्या उतरांत तुज्या जिणेंत प्रवेश जाता. तूं ताका प्रवेश जावंक सोडताय गी वा पाशार जावंक सोडताय गी, त्या रुकार्तान तूं सकला देंवताय गी ना गी. जायती आमची देवासपणां इंच, आमी जायत्या संगतींनी आमच्योच म्हणल्यो संगती काण घेवन देवातान पयस रुकारच बसोवन थंयसरच रावन अशी मनशां. जायत्यो संगती आमच्या जिणेंत बदलावण हाडूंक आसच्यो जायत्यो संगती आसात. पूण रूख म्हणल्या आमच्याच स्वार्थ म्हणल्या संगतीर रुकारतान सकल देवोंक आमकां नाका, आजुनी बदलूंक नाका. पूण देवासपणां आमची चलतात. तुजी देवासपणां भावार्थाची जायचे जाल्यार तो तुज्या जिणेंत प्रवेश जायचे आनी तुजी जिणी बदला जाय. सकल मात्र देवल्या पवना. सोम्या सांगाता मेटां काडचे तुवें, सोम्या सांगाता मेटां काडल्या मात्र पवना. तुज्या घरा भितर, तुज्या जिणी म्हणल्या घरा भितर तुवें व्हरी जाय. जाकेव एका हंताचेर म्हणटा, हांवें कोणाक लुकसाण केलां तांकां हांव पाटी दितां. आनी त्या संदर्भार जेजू मात्र म्हणटा, तुका बचावी आतां आयल्या, ह्या घराक बचावी आयल्या. तुजी बचावी खंयच्या रितीन जोडकाण घेताय. सांत अंतोनीचो भक्तीक वय
ताचो प्रसंग आयकून हर एकलो जिणी बदलल्लो आसा जाल्यार आज तूं केवल तुज्या देवास्पणा खातीर मात्र नव्यान सांतोंदणीचो पाटलाकान गुंताय की देवाक तुज्या जिणेंत प्रवेश दिता जाल्यार तुजी जिणी आज बदलाचे. तुज्या रुखार्थान जिणयेच्या त्या वायट खोटेपणाच्या काळेपणाच्या त्या रुखार्थान केदाळा सकल देंवताय तूं आनी नीज जिणयेंत बदलावण जावन नवो मनीस केदाळा जाता. सांतांतून आमचो पात्रोन आमचो आजाबकार हें आजाब आमच्या जिणयेंत घडच्या बरें पळोवन दी आनी ताका जाकेवा बरें उक्त्या मनान आमी स्वागत करया. नवे मनीस आमी जावया. देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसच्या आनी नान दिसच्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळातान देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उसल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सै बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सुरवणे पासत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताका ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताता निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापिल्ले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भुगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. बावडत्यांची प्रार्थना. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बापूय आमकां तो राखता सांबाळटा आनी चलयता आमची मागणी तो आयकता दिसा दिसपट्ट्या गरजांनी आमकां तो पावता. तर त्याच बावडतान सर्गी बापा हुजेर पवित्र सभे पासत आमच्या राष्ट्रा पासत तशेंच आमच्या गरजां पासत आतां आमी मागया. मोगाळा बापा पवित्र सभेंत मुखेलपण चलोवच्या आमच्या पाप साहिबाक गवळीक बापाक आनी याजकांक तूं जतनायेन सांबाळ. तांच्या निस्वार्थी उमेदीन पवित्र सभा चड आनी चड बळवंत जावन आनी देवाची दयाळाय प्रसारूं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेन विविध रितीची सेवा दिवच्या धार्मिकांनी आनी लायकांनी तांच्या आपोवण्या आनी बेसा प्रमाणे समर्पीत वावर भेटोवन पवित्र सभा जियाळ आनी कार्याळ दवरूंक आनी देवाचे दयाळाय प्रस्तुत करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवा सणांनी सांत अंतोनीच्या प्रेरणा खाल तांच्या कुटुंबांत सेजारा फिरगसेंत आनी समाजेंत बरेपणाचे आनी एकवटाचे हातीर जावन जियोवन तांकां बरें मन आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांत अंतोनीचे फेस्त व्हडा दबाच्यान आचरण करूंक आमकां आदार दिल्ल्या पिरचेन मुड्डम स्पॉन्सर आनी दानींचे
तशेंच सर्व यात्रीक आनी भक्तिकांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेताच्या योजना आनी विविध गरजा खातीर सॅक्रिफीस कर उदार मनान सहकसिल्ल्या आनी सहकुसूंच्या सर्व दानींचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजी दाराळ आशिर्वादा घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेतांत वर्सामध्ये आणि प्रत्येक जावं मंगळाराचे सेवा दिवच्या ह्या जाग धार्मीक आणि सर लावीक भाव भयणीचे तांचे निस्वार्थ सेवे पसत तांकां तुजें उदारपण लाभय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या दबाजीक मिसाच्या आचरणांत वांटेले जाल्ल्या सर भक्तीक आनी यात्रिकांचेर आनी तांच्या कुटुंबांच्या सर साद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांची आशा आनी अपेक्षा तूं सुफळ कर. शांती समाधान आनी समृद्धी तांकां लाभय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर आनी यात्रिकांचे बरेपणा खातीर कळमीत नासता सेवा पेटोवच्या पुणशेताचो रेक्टर बाब झेवियर पिंटो हांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद लाभय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेता खातीर निस्वार्थपणान वावरून सस्ताच्या विशयावर गेल्ल्या आमच्या सर्व ह्या जाग धार्मीक आनी लायीक आनी तशेंच अंतरल्या सर्व आमच्या भाव भयणीक सस्ताचो विशय दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा आमची कालती प्रार्थना देन तो मानून घे. ह्या मागण्या बराबर आमचे हर एकल्याचे तेसाव आनी गरजो तुका समर्पण दिता. ती तूं दयेन स्विकार कर. हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांचेर तशेंच हेरांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आमकां सुमेस्तांक गरजसो पावस दराळ मापान तूं धाड आनी उदकाचो तत्वार आमचो तूं निवार. दिसपडट्या आमच्या जिणयेंत आमी क्रिस्ताक आमी स्विकार करीसे आनी क्रिस्ताच्या येण्या मरेपात नवे व्यक्ती जायसे तूं आमकां रुपीत कर. ह्या आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर पदवेदरा आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हें बलिदान समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्याकार तुज्या मोगांत जियोन ससनाची सडवण जडूंक आमकां पावो कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमो तुज्या पवित्र सभेक तूं पावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोन आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरस तूं पवित्र, सगळे तुजे रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तोंड जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक हे काशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळतासो गोट परगटुया. बापा, आमचे सर्वने पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो भक्तीपणी आमी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाग सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सस्नी दान तोमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये बोव बग्योन अंकवार मुरीच्या तुज्या बग्योन धर्मदूतांच्या आनी वैभव रक्षकांच्या सांत आंतोनीच्या आनी सुमेस भक्त संगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवोन बापाच्या, जेराल्ड आमच्या गोवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनियेने बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगती ह्या संवसारांत वाट सुरी तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थन भक्तीपणी आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुसे सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं. माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. ही देवाची सिडी संवसाराचें पाप करता ती सिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. मा
मोगान साखरी करून आनी शेवटी ताचे संगता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समया मरिपात. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आदर्शिल्यांक आमी मानाच्यो वांटाव ताचे उपरांत उपकार आठवणी आसा आनी ताचे उपरांत सांतोन तुज्या मनाक नव्यानाची मागणी आसा. दयेन बसया. कुटुंब कुलशेखर मंगळूर, गिल्बर्ट डिसिल्वा आनी कुटुंब ब्रह्मावर, रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटुंब होसंगडी, रश्मिता डिसोजा आनी कुटुंब होसंगडी, एल्सन डिकोस्टा कोणी, रैना मेल्विन डिसोजा कल्याणपूर, फ्रांसिस बांज आनी कुटुंब होसनगरा, फेलिक्स डेस्सा आनी कुटुंब होसंगडी, शॉन तावरो पियूस नगर, प्रिन्सिया फेर्नांडीस बैंदूर. कुटुंब ब्रह्मावर, डोरा डिसिल्वा त्रासी, स्टेफन डायस बैंदूर, क्लिफर्ड आयडा डिसिल्वा कुंदापूर, थियोडोर फेर्नांडीस बैंदूर, केविन रेबेल्लो उद्यावर, जॉन्सन डिसोजा बारकूर, आयडा रॉच उडपी, रोहन and Dr. Apurva Furtado Konam, Valerian Pais Karkal, Hilary Nirmala Angalli, Dr. Thomas Quadras Udupi, Rahul Fernandez, Nina Lewis Kalyanpur, Kevin Rebello Udyavar, Johnson D'Souza and family Barkur, Michael Melish Shanti Baindur, Wilson Lawrence Dias Sirsi Siddhapura. सर्वांक देव बरें करूं. भावा भयणीनो, धन्या देवाक जावं अर्गां. सांत अंतोनीक, पाद्वाच्या सांत अंतोनीकच जावं मान. पयल्यान पयलें तुमकां सुमेस्तांक हांव पाद्वाच्या सांत अंतोनीचे फेस्ताचे शुभाशय पाठयतां. सांत अंतोन ह्या पुण्यशतोचो शारोती तुमकां सुमेस्तांक आशिर्वाद दिवं, तुमची आशा अपेक्षा तो सुफळाक पावो म्हणून हांव मागतां. आयच्या फेस्ताचो संभ्रम संपून आयलो. ह्या फेस्ता संभ्रमाक यशस्वी जावच्याक सबारांनी आदर्शिलां ह्या सर्वांचो उपकार आठोवंक हांव खुशी व्हरतां. आयचो संभ्रम प्रधान ह्या आसाक आमच्याच देशचो गवळीक बाप अदीक मानादीक जेराल्ड आयझॅक लोबो खंडीत जावन तांचो सहकार आनी उत्तेजन सदांच आमच्या संगात आसा. हांगासर येवन मिसाचें बलिदान पेटयलां. ह्या पासो तूं तांचो उपकार भोवता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या समेस्त तांचो
आनी उपकारी मनसो गुर्त जावन केरेकाटे पिरगेचो श्री ऑल्विन लोबो मानसो जेवलो तांकां अर्पितलो. आमचे देशचो चान्सलर भोवमानीर बाब स्टानी लोबो आमच्या मदें आसा. आमच्या वार्डाचो विगारबार भोवमानादी स्टानी तावरो बाब, तशेंच उडपी वार्डाचो विगारबार भोवमानादी बाब वलेरी मिंडोन्सा आमच्या मदें आसात. तांचे थंय आनी आभारी, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वार्डाचे ह्या जाग बाप आसात आनी खोडयाळ थोवनी ह्या जाग बाप आसात. ह्या सर्वांकी थंय आमी आभारी, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सकाळींचे मीस पडयल्लो पाद्र्याब मानद बाप रोमन पिंटो तीर्थाळ्ळी पिरगेचो विगार, संगताच संजय मीस पेटोवचो मानदी बाप कॅनवेट बरबोजा खंडलो पिरगेचो विगार, तांकां तांचो उपकार बोडटा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्याच वेळार बसरूच्या विगाराचो हांव उपकार भोवण कशी व्हरता. सोर सहकार बरें मोन ताणें दाखयलां आनी हांगासर स्वयंसेवक येवच्याक उत्तेजन दिलां. चोर अवकाश आमकां करून दिला, देखून तांचे थंय आमी आभारी, तांचो उपकार भोवता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. नोव्याच्या दिसांनी आमकां आदर्शचे पाद्र्याब बाप हेनरी मस्क्रेंज, बाप चार्ल्स नोरोना, बाप सुनील डिसिल्वा, बाप जॉन मेंडोन्सा, बाप रायन पायस, बाप कॅनवेट बरबोसा आनी बाप रॉय लोबो. नोव्याच्या दिसांनी आमी आपिल्ल्या वेळार येतात. खुमसो सक्रामेंत दिवंक सहकरिशात, मिसाची भेटवणी बेडयतात. तशेंच आयिल्ल्या भक्तिकांक तांची शिकोवण ते दितात. ह्या जाग बापांतय हांव आभारी, तांकां देव बरीं करूं म्हणटा. हर एका मंगळारा बसूर तावन बसूर कोवांत सिस्टरां येतात, आमकां आदर्श दितात. संगताच आराध्य निविधी सोरोवंक येता. मंगळूर तावन श्री डॉल्पी लोबो हांचे थंय आमी आभारी. आयची गायन मंडळी बासरूडचे, कंडलूरचे आनी केरेकटेचे पिरगेजगार कोवाराचे सांदे तरबेतीक ते हजर जाल्यात आनी रंगीत तरां ताणें गायलां. आमचे लेतुर्जी ती वांटेली जमच्याक आमकां ताणें उत्तेजन दिलां, सहकार दिला. हांचे थंय आमी आभारी, तांकां देव बरीं करूं म्हणटा. आमचे हांगाच्या अभिवृद्धीक कुमोग करचे दानी आसात, विविध रितीन आमकां आदर्श दितात. तशेंच आयचे पिरजेंत जेवणाचे स्पॉन्सर्स आनी मुद्दोम सोरदानीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांतोन तांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून मागता. होन्नावरचे बँड एन स्पॉन्सर केलां, ताका देव बरें करूं. वेदी सेवाक बसरूड आनी केरेकटेचे आसात, तांकांय देव बरें करूं. स्वयं सेवाक 9 दिसांनी वावुरतात. तशेंच काल आनी आज व्हडा संख्यान बसरूड, खंडलूर तावन केरेकट्टेचे सांगाता मेळून सगळी मांडावळ गेल्या, तयारी केल्या आनी पाटिंगालच्या तांचो आदार आसा. ह्या सर्वांतय हांव आभारी, तांकां देव बरीं करूं म्हणटा. फेस्ता पुलाव दक्षिण दिल्यांत श्री रॉबर्ट बरेट बसरूर, ताका देव बरें करूं. लेतुर्जीक मांडावळ गेलच्याक एडवीन संडा मंगळूर थावन, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. जेवणाची वेवस्था केल्या नित्यधर केटर्स पियूस नगर. सांगाताच बसकांची साऊंड सिस्टमाची विलेवारी केल्या. सेंट अँटनी साऊंड्स हाचो मालाक श्री रॉनी बरटोन सांगाती, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फेब्रुवारीच्या फेस्ता वेळार एकल्याच उपकार भोवंड उडास केलो ताणें सगळे शामियान आमकां दान जावले. तो आसा विन्सी बरेटो कुंदापूर, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, कोणा
उपकार आठवून करच्याक हांवें चुकलो जाल्यार म्हाका बक्षिया ताका सोमेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. आज शिकोण बरी प्रसंग दवरलो पाद्रा माने बाब सुडील दिसलवा आज जे कार्यप्रग सुविगार ताका देव बरें करूं म्हणटा. आज मातनी नव्याच्या वेळार येता आनी ताची रुची देस आमकां शिकोवन तो दिता. सांगतास आमचे घरचे भुरगे आसात तांचे ते भुरग्याक जाय तांकां वावर ते हांगासर दिवन आसा निताळें दवरून सांगताच सकयल आमकां दिसपट तें निताळें दवरच्याक दाण पुसचें कोयर कडचो काम करता कुमारी सुमा एडा मोगेत हांव तिकाय हांव देव बरें कर म्हणटा. परत तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताची शुभ आशा पळयता आनी सांतोंचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. मोठव्या नव्यान आसा तांतो आमी वांटेली जावची. केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. ये केरेकट्टेच्या असर्यांगरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मरेपात तुजी मजत मागोन ह्या पुनशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय, तांचे कश्ट हाळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देखून तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचें देणें विशेश. ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजांक पाव म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. तुमच्यो गरजो आतां तुमी मौनपणी उसार. सर्व गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळी तूं दवर. तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी. सर्व कश्टांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तावन मेळिल्ल्या उपकारा मरेपात सर पदवेदरा देवाक तुज्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर. प्रार्थया. सर पदवेदरा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परातून मागता. तुजो सेवक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसन आसतना सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगडाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. सुमयाचे नांवी आमचो आदार. सुमया देन आयक म्हजें मागणें. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. प्रार्थया. सर्व पदवेदरा आनी सस्नाच्या देवा तुजी गूण करचे सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विस्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सर्व बांदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतेचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुनशतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोश आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी.
अशें शांती जोडल्लीं तीन तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारचें करी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवच्याक तांकां तूं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया मरे पात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवेदरा देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल तुमचे सवे आसो. बलिदाना मुखांतर सोम्याच्या जेवणांत आमी वांटेली जाल्या आनी आमची आत्मीक भूक आमी थांबयली. तशेंच आमची पोटाची भूक थांबोवंक रेक्टरान रुचीक परमोळीक रांदप तयार केलां, जेवण तयार केलां. तुमी सर्वांनी तें जेवण स्विकार करून घरा वचा जाय म्हूण तांची आशा जावन आसा. सृष्टी रचणारा मनशा करतारा संगीता नादान गावून नसून तुका हरसिता. सृष्टी रचणारा मनशा करतारा संगीता नादान गावून नसून तुका हरसिता. कशी वर्णून तुझी महिमा, कशी वर्णून तुझी महिमा, कशी वर्णून तुझी महिमा, कशी वर्णून तुझी महिमा. कशी वर्णून तुझी महिमा, कशी वर्णून